नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करत. उत्तर कन्नडा परमळो हे कार्यक्रमांत आजी हांगा सोयरे म्हणून उपस्थित आसाचे येल्लापूर गांवचे योगेश शानभाग. तर नमस्कार तुमकां आणि स्वागताने धन्यवाद. तुमगेले एक सांचो परिचय हांव हांकां दिता. हांणी स्टेट आणि नॅशनल लेवल माइंड अँड मेमरी ट्रेनर म्हणून प्रसिद्ध आसाचे. येल्लापूरचे राजश्री आणि पद्मनाभ शानभाग हांगेल सुपुत्र. हांगेल प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण येल्लापुरांत जाले आणि हांणी इंजिनियरिंग केल्लें आसा. तांगेल विशेष गुण म्हळ्यार कोटी वर्षां पयले कॅलेंडर तांकां याद उरता किंवा सांगताचे तांणी विचारले. चलता फिरता कॅलेंडर म्हणून तांगेल ख्याती आसा. 400 शाळांक तांणी भेटी दिल्या आणि 10,000 किंता चड चेडवांक अद्भुत मेमरी टेक्निक गुर्त करून दिला. एक पुस्तक वाचल्यार खंच पानार खंच विषय हे तांणी सांगताचे. कोणाले नाव एक पटे आयकल्यार तांणी विसरनाचे अशी अद्भुत स्मरणशक्ती आशिल्ले हे योगेश शानभाग. तर आता म्हाका कसं दिसता हे पुराय तुमगेल बद्दल आयकल नंतर हांव तुमकां एक सम वेळार भेटल्या म्हणून मेरी आत्ता सध्या आमकां काल खंय की बिगात दवरिलो आज याद उरना. तर सोदच्यान तितले वेळ वता. त्यामुळे म्हाका दिसता तुमगेले ते एक टेक्निक गुर्त करून शिकून घेवचें जाता की ना की गुर्त करून घेवच्या प्रयत्न करून घेत आसा हांव. तर ते एक टेक्निक की तुमकां ती देवाल देणगी. आयचे संवाद स्टार्ट करचे पहिले कुलदेवी शांतेरी कामाक्षी आणि ग्रामदेवी येल्लापूरची. ग्रामदेवी आणि कुलदेवी किंता एकदम आमकां श्रेष्ठ म्हळ्यार ग्रहदेवी म्हणटाचे. ग्रहदेवी म्हळ्यार आमगेल्या घराची आवय. तिगेले एक आशीर्वाद घेवन आणि असल एक टॉप प्रोग्रामाक म्हाका तुमी गुर्त करून हांगा पयल्याक तुमकां एक स्पेशल धन्यवाद दिवन आणि हे जगांत कोण कोण आमगेले कोंकणी मित्र आसाचे तांकां एक व्हड नमस्कार करून आयचे विषय स्टार्ट करता. म्हळ्यार आता तुमी म्हाका विचारले की हे माइंड आणि मेमरी बद्दल खरे राज कसले, की हे आमकां कशी याद दवरचे कशी विसर नता म्हणून. एक्चुअली विसरन वचचे आणि हे फॉरगेटिंग कसं म्हणताचे तसले कसले जगांत नाची ना तुमकां सांगता. म्हळ्यार मेन आशिल्ले कसले एक आसक्ती आणि एक जबाबदारी. हे दोन विषया बद्दल आम्ही सपोज करेक्ट लक्ष दवरल्यार आमकां याद दवरचे आसान जाता वता, इजी जाता वता. फॉर एक्झाम्पल आता तुमगेले स्टुडंट आनी सांगताचे सर म्हाका विसरून गेले जाले, सर म्हाका ते याद उरना, म्हाका हे याद उरना. हे हांव हाजी बद्दल रिसर्च करत 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 गेले तेन्ना म्हाका कळील विषय कसा म्हळ्यार खंयचे एक इन्सिडेंट आसा ते मेन 2 इन्सिडेंटावर उरता. एक मुख्य घटने आणि एक ताजी जे सब घटने. एक मुख्य घटने एक मनशाक केन्ना विसरना. फॉर एक्झाम्पल तुमकां आज पर्यंत कितले स्टुडंट मेळ्ळ्याचे तांणी एक उत्तरा बद्दल तांणी सांगचे आसा कसले म्हाका वाचील विसरता एक्झामांत उत्तर याद येना. जाल्यार अजून पर्यंत एक स्टुडंटान बी अशें सांगिल्लें ना की म्हाका एक्झाम आशिल्ले विसरून गेले. कळ्ळें. हे व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट हांव आमगेले वीक्षक लोकांक सांगच्याक इश्ट पडटा. अजून पर्यंत स्टुडंट म्हाका परीक्षा आशिल्ली विसरून गेले म्हण सांगिल्लें ना. परीक्षे भितर गेले नंतर ज्यो ताका क्वेश्चन आन्सर विचारताची ते ताका विसर नता. म्हण हे मुख्य घटने एक्झाम ताजी सब घटने वाचचे. कळ्ळें. सेकंड ट्रिपाक व्हरा तुमी ताका स्टुडंटाक. ट्रिपाचे डेट तरी तो विसरना. वय करेक्ट. मग ताका इंटरेस्ट आसा ताजे वयर. 3 days तो फॉर एक्झाम्पल मैसूर की बेंगळूर ट्रिप वचून आयलो. मैसूर टू बेंगळूर वचून वापस रिटर्न आयिल्ले ताका विसरना. ते मेन घटने मुख्य घटने ते ताका विसरचे खंयची प्लेस गेलालो जाल्यार ते मध्यंत कसत जाले तांणी ते जेवणार राबिल्ले हॉटेला नांव कसले ताका तसले स्मॉल मायन्यूट डिटेल्स विसर नताले. क्लासमेट कितले लोक आशिल्ले, अदर क्लासाचे स्टुडंट कितले आशिल्ले ते विसरतले. व्हरता की तो मेन घटने विसरना तो. एक्झाम्पल स्कूल गॅदरिंग. प्रतिवर्ष स्कूल गॅदरिंग जाता. स्कूल गॅदरिंग सर म्हाका विसरले म्हणलो अजून पर्यंत म्हाका एक मनुष्य बी
गॅदरिंग मिस केल्लो म्हाका हांव अजून पर्यंत पळयना म्हागे लास्ट 15 वर्साची हंतू कॅरियरांत जाल्यार तोच स्टुडंट 3 तास बसून ते गॅदरिंग पळयले नंतर भायर वतना ताका एक 2 क्वेश्चन घाला. फर्स्ट डान्स केल्ले कोणे नाजाल्यार तिसरे डान्स केल्ले कोणे खंयचे सर खंयचे ड्रेसार आयिल्लो तो ते विसरता. म्हळ्यार आसक्ती आणि जबाबदारी म्हणटा सगळा एक विषय म्हळ्यार. सेकंड एक गावांत लग्न की मुंज की जाता लेडीसान ते लग्नाक वच्चाक आणि जेंट्सान लग्नाक वच्चाक मस्त डिफरन्स आसा. सपोज तुम्ही बिझी आसा म्हणून धरा घरांत आणि तुम्ही तुमगेले कोण ते घराचे मुख्य असता हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हेड ऑफ द हाऊस ताक तुम्ही धाडल्यार 2 तास लग्नात बसतो वयतो वापस घरा आयल की विचारात कशी असता. करेक्ट पडेल ना करेक्ट. हे एक सामान्य उत्तर. चल्लो आयलो चल्ली आयलो तर कसकी जाले आणि जेवण केले वापस आयले म्हण तांगेले उत्तर उरता. तुम्ही करेक्ट ते ऑब्झर्व केल्यार ताण ते 3 तास बसल्यार बी ते समज आणि प्रोग्राम पळयले उरना. हांव गेले नंतर जो 3 तासांत 1.5 तास बरी पॉलिटिक्साचे डिस्कशन केले उरतले. क्रिकेट नाजाल्यार गांवचे विशय ते केन्ना तुम्ही डिस्कस करण्याचे ते मेन इंटेन्शन मेन प्रोग्राम कसा आसा ते तुमकां विसरून गेले उरता. तुमकां हे एक विषय करेक्ट तुम्ही बोडा घेता गेल्यार माइंड पावर आयच्यान विसरी तुम्ही स्टॉप करता की ना की गोत ना जाल्यार हे याद दवरची जो आसा न्हय तुमगेले जास्ती येता वता हे पावर. ओके नेक्स्ट आमगेले कडेन एक उत्तर आसा कसले एक मनशाक जबाबदारी ना म्हणजे की ताका लग्न करून घाला म्हणतात गांवची सायड ते तुमकां उरतले. ना जाल्यार थोडशे लोकांक तुम्ही अशी बी आयकले उरतले लग्ना पयलीं म्हगेले बरे मेमरी पावर आशिल्ले लग्ना नंतर म्हाका विसरी स्टार्ट जाले जबाबदारी वाडली. होय जाल्यार हांव कसं म्हणटा हे रॉंग. एक्चुअली लग्ना नंतर तुम्ही सम ऑब्झर्व केल्यार दारल्याले मेमरी पावर चड जावचे लग्ना नंतर कसल्याक म्हळ्यार बायले कंडिशन आसा. सासम घेऊन आज आईल ना जाल्यार घरा भितर घ्या ना होय की नाही. ना जाल्यार पेस्ट याद उरू 4 पटी सांगतात न्ही आमी भायर वतना कामा वतना पेस्ट घरांत खाली जाल्यार पेस्ट हाडील ना जाल्यार आज जेवणाक घाल ना. ते आमी ज्यो भायर वचून येतात आणि मॉस्किटो कॉयल रात्री हाडील ना जाल्यार भायर हांतरूळ घालून दिता तुम्ही थंय न्हीद का पडतले. ओके असल पुरा विषय आशिल्लो तेन्ना खंयचे तरी दारलो तागेले मेमरी पावर कमी जातल की चान्स ना विषय उरका करेक्ट. एक तरी थंय भय उरका. भय असल्यार याद उरता. फाल्याक नोटबुक चेक करता केल ना जाल्यार तुका क्लासाच्यान भायर घालता म्हळ्यार तो स्टुडंट बरो येता. तुम्ही आज मॉस्किटो कॉयल हाडील ना जाल्यार घराक पांय दवर नाकाची म्हळ्यार बायलील एक उत्तर आसा न्हय 4 तास ते घोवाक पदे पदे मनन जाता उरता गेले कडेन. तो वापस घरा कडेन येवन विसरून वापस वतलो घेऊन तरी येतलो. असल पुरा विषय एक हंत आहे मेमरीचे. लास्ट कसं म्हणता सकाळ याद दवरचे केलो असे बेसिक ग्राउंड लेवल टेक्निक आमगेले वीक्षकाक सांगता म्हळ्यार डे टू डे हातू भितर आमी सान विषय विसरताचे मेन इव्हेंट विसरनाचे आमी. फॉर एक्झाम्पल देवस्थानाक वच्चे विसरनाचे आमी जाल्यार देवस्थानाक वचून फूल घेऊन वच्चे विसरत तो तुम्ही विसरतले. ओके आज बायलीन कसकी सांगल्या पळय ते डिपार्टमेंटल स्टोराक वचून आयटम हाड का म्हणले याद उरता जाल्यार ते 4 आयटम सांगल्यार तांतू भितर कसल की एक ना जाल्यार 2 आयटम आमकां विसरता कळले. अशी आशिल्ली तेन्ना हांव युजली कसं टेक्निक यूज करता लिंकिंग सिस्टम म्हणतात ताका लिंकिंग. फॉर एक्झाम्पल म्हगेल्या पॉकेटांत फिक्स उरची म्हळ्यार एक मोबायल सेकंड पर्स थर्ड बाईक की ओके ना जाल्यार 4th कर्चीफ हँड कर्चीफ हे म्हगेले हे ना जाल्यार हांव भायर वतना एक मोबायल सेकंड पर्स थर्ड की बाईक की 4थेचे कर्चीफ हँड कर्चीफ हे नाश हांव भायर वतना म्हणून धरया. फॉर एक्झाम्पल मध्यंत म्हाका म्हगेले सडन आईन सांगले की तू मार्केटा वचून येतना अशेशी आयटम हाड का पडता आणि हांगा चील दवरल्या सासम आणि लोणचे घेऊन यो. फॉर एक्झाम्पल आम्ही ते क्विक काम केलं ब्रेनाची एक स्पेशालिटी असा. आम्ही ते कितले भिगी काम करताच तितले भिगी बरे तितले भिगी आमकां याद उरता. जाल्यार आम्ही मॅक्झिमम टायमा कसं करताच कडे केल्यार जाले दनपार पळव्या न्हीद काड नेता
च्या पिऊन वता मात्र बरो नव्हता रात्रीक पळव्या फाल्याक पळव्या एकादशी जाऊ मुखालवार वच्या असलेच ते कसं जात म्हणल्यार मेमरी पॉवर स्ट्रॉंग आशिल्ले वीक जाता वता आणि आमगे डे टू डे लायफान आमकां विसर नव्हता. तर हांव केन्ना युजली कसं करता की म्हळ्यार सपोज म्हगेल्या आईन सांगले की हे चील घेवन वचून आणि फाल्याक तुवें फर्स्ट काम हेच करता. हांव कसं करता म्हगेले बायक की घेता आणि ते चिला कडेन खंयची चील आसा पळय थंय व्हरून दवरता एक ऑप्शन. सेकंड सडन म्हगेल्या बायलीन सांगले की आणि फाल्याक अशेशी व्यंकटरमण देवळांत पूज आसा आणि हांगा फूल कांड दवरले याद उरू याद तुमकां बी विसरता लक्ष दिना जाल्यार म्हाका बी विसरता जगांत उठो लोकांक विसरता. जाल्यार टॅक्नीक हांव युजली कसं करता लिंकिंग सिस्टम म्हळ्यार जस्ट बेजीक लेवल सांगचे लागला हांव तुमकां. म्हगेल पर्स घेवन जस्ट ते चिला कडेन की चिला भितर की खंय तरी दवरता. ते साधारण आम्ही बी करतात. म्हाका आमगेल्या ऑफिसाक सद्दां एक बॅग वच्ची आसा. करेक्ट. तेन्ना ते ऑफिसांतले देवाक घालच्याक फुल जावका म्हणून एक तर हांव बी दिवच्या विसरता नाजाल्यार तांणी व्हरच्या विसरता ते फुल घालून ते बॅगाचेर दवरल्यार ते काम जावन वता. करेक्ट करेक्ट. हे बेसिक साधारण कोणी एक साधारण बेसिक इतले साधारण बेसिक बी कोण यूज करनाचे म्हणल्यार म्हाका बेजार. साधारण बेसिक तुमकां बी गोत आसा म्हाका बी गोत आसा. आतां हांणी आयकता आसाचे वीक्षक लोकां बी कळले जाल्यार बी आचरणे ना खंय की एक कडेन आचरणे करच्याक तांणी मागशी सरत आसाचे. तशें हांव केन्ना सांगता एक आचरणे केन्ना मी ते पदे 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 करताचे ते आमकां हॅबीट जाता. तेच आमगेले एक्शन जावन सोडता आणि तेच आमगेले कॅरेक्टर जाता. याद दवर का आणि याद दवरता म्हण आमी ज्यो वता न्ही तेच आमकां नेक्स्ट एक महिन्या नंतर चेक करा 2 महिन्यानंतर चेक करा आमगे मेन कामच याद दवरची जावन सोडता. कळ्ळें उरतलें तुमकां. आणि फॉर एक्झाम्पल आमी सम हे केल्यार आमी ऑब्जर्व करनाचे आमगेले ऑब्जर्वेशन पॉवर लूज जाता आसा. हाका 2 रिजन आसा. एक आता फॉर एक्झाम्पल आमी सडनली नवीन लोकांक मुखार गेले नंतर एक टाईप मनांत भीती तो कसं लेखत की कितकी भीड हांव कशी दिसत आस की कितकी. एक्चुअली खरें सांगता म्हळ्यार मेगेल बद्दल तुमी आतां कसले विचार करता नाच म्हाका गोत्सा आय नो दॅट. आणि तुमगे लुक्स बद्दल हांव विचार करत ना. दिस इज ज्याला मनांत दिसता हो मेगेल बद्दल कसो विचार करत आसा आणि हांव विचार करतलो आता लोक कसो विचार करत आसा उरतले. तस जावन तागेले कशें जाता ते खंय फोकस करता तागेले ते फोकस जायना. आतां आमी जस्ट जेवण करून येतना 2 तुगेले ते कोण नवीन न्यूली मेट जस्ट आजे मेळिल्ले तांणी मनुष्य आणि हांव अक्का निम हेसर न्हू विचारली ती सांगली ನನ್ನ ಹೆಸರು बिंदू आणि दुसरेची थंय बाजून राबिली तिक विचारले निम हेसर ಏನು ನನ್ನ ಹೆಸರು नळिनी. मग हांव तांगेले नांव आयकतना कंप्लिटली ताजेवर फोकस्ड उरता आणि मेगेल्या मायंडांत 1 सेकंड खातीर बी अशी येना की तो कसो लेखता हांव खंय राबला आणि तांणी कसो लेखता उरतले मेगेले वयर. ते केन्ना सावकाश कमी जाता येता तेन्ना तुमगेले मेमरी पॉवर ऑटोमॅटिकली जास्त जाता येता. हे मेमरीचे बेसिक विषय. करेक्ट. आता तुम्ही इतलं उठ्ठो सोडून सांगले जाल्यार ताज्या पयले म्हाका तुमगेले ते उठू पळोवन इतलं तुमकां याद उरता. एक मॅगझीन वाचल्यार तेन्ना म्हाका दिसलें तुमकां हांवें आमी चेडवांक पळय एक पानी खावचे दिवचे बदाम खावचे दिवचे आमगेले की याद कमी आसात हांगेलपणी वाडव म्हणून तशी तुम्ही सानपणार कसं खाल्लेले हे प्रश्न म्हाका साधारण 150 लोकांनी विचारले. आम्ही बी खावन आमगेले चेडवाक मेमरी पॉवर जास्ती करीत म्हणून. एक विषय तुम्ही ऑब्जर्व केल्या उरतले आमगेल कोंकणी समाजांत एक मनुष्य बी आता आमगेल कोंकणी समाजांत तुम्ही हांगा आपोवन हाण तुम्ही इंटरव्यू बी करत आसाचे कितले की वर्षाच्यान आणि तुम्ही बी पर्सनली चेक केला आसा आमगेल्या गावांत आमगेल्या सराउंडिंगांत हे आमगेले कोंकणी लोक आसा न्ही जन्मतः बुद्धिवंत. तुम्ही समज चेक केल्यार हांनी गेले नाशिल्ले फिल्डां ना. मार्केटिंग बँकिंग स्पोर्ट्स सिंगिंग पॉलिटिक्स फील्ड घेया आणि तुम्ही अनेक ऑब्जर्व केल्या उरतले. एक तरी ब्रेन शार्प आमगेले जीएसबी लोकांले. सेकंड कोण बी वीक म्हणले हांव अशें पळयलें ना आमगेले हातू भितर जाल्यार कमी. कोण बी एक फिजिकली बिल्ट जावं तागेली एक देह स्थिती जावं कोण बी पर्सेंटेज वायज तो एक स्ट्रॉंग जावन सम खावन पिवन मोठो जावन उरता. हांव हे क्वेश्चन म्हाका फर्स्ट लास्ट एक 10 वर्षाच्यान विचारले नंतर हांव थिंक करचें स्टार्ट केलें. थिंक केल्या नंतर म्हाका कळ्ळें कसलो विचार की म्हळ्यार हे जीएसबी फूड आसा न्ही आमगेले जीएसबी फूड
हे परफेक्ट फूड आणि इट इज मेन्शन्ड फॉर एव्हरीवन. जगात हांव सांगता हे फूड सिस्टम परफेक्ट सिस्टम. कसल्याक म्हळ्यार तुमकां गोतुरतले 10,000 15,000 वर्षां मागशी ते ऋषी मुनीनच कन्न दवरल्या. आहारांत 3 विध आसा. एक सात्विक, एक राजसिक आणि एक तामसिक. 3 नमून फूड आसाचे. जाले तुम्ही अशी चेक केल्यार फॉर एक्झाम्पल जैन लोक नाजाल्यार आनी हव्यक लोक हे कॅटेगरी कशी म्हळ्यार बरी त्यांनी सात्विक आहार खावन आशिल्ले. सात्विक आहार म्हळ्यार फॉर एक्झाम्पल मुगा मोळो, ताक, दूध, तरकारी असल पुरा खावन आशिल्ले लोक हांनी सोप्पू. जाले हे एक कॅटेगरी. दुसरी कॅटेगरी आसा हांनी बरी फॉलो करची नॉनव्हेज नॉनव्हेज नॉनव्हेज. फॉर एक्झाम्पल मुस्लिम्स बांधव तामसिक आहार म्हणतात. तामसिक आहार हे सोडून अदर स्टेटांत एक 2-3 असल पंगड आसाचे. तांगेले काम हे मिश्रा, गुप्ता आनी पुरा आसा न्ही. हांगेले काम स्वीट करचे. घरांत स्वीट, लस्सी, कुंदा, गाजर का हलवा आणि गुलाब जामुन असल फेमस तांगेले. जाल्यार तुम्ही GSB लोकांक सम आहार सिस्टम तुम्ही फॉलो केल्यार हो पॅज बी जेवता, पिझ्झा बी खाता आमगेले GSB. आणि आमगेले बायल तुम्ही समज चेक केल्यार सात्विक आहारांत बी पळगले लोक, राजसिक आहारांत बी पळगले लोक, तामसिक आहारांत बी पळगले लोक. तुम्ही समज चेक करून पळय. हे विशयांत हांव एक अदृष्टवंत. कित्याक म्हण सांगता, सान आशिल्ले तेन्ना आमगेल्या घरांत आमी आजकाल चेडवांक भायरचे खाणाक इतले एडिक्ट जाल्या की म्हळ्यार त्यांनी घरचे तरकारी असणे त्यांनी खाय नाजलेच, आपूड नाजलेच. त्या विशयांत हांव एक अदृष्टवंत म्हळ्यार आमगेली एक्चुअली जॉयंट फॅमिली येल्लापुरांत. नागेश विटोब शानबाग फॅमिली म्हळ्यार तुमकां गोतुरतले येल्लापुरांत. आमगेली एक जॉयंट फॅमिली. जॉयंट फॅमिलींत म्हगेले आज्याक 9 चेडूं म्हळ्यार म्हाका 9-8 काका, 3 आत्या अशी. आणि हे वट्टू लोकांक एक एक स्पेशालिटी आसा. फॉर एक्झाम्पल आमगेल्या घरांत हांव सान आशिल्ले तेन्ना ही छाया काकी म्हणटात आमी, नाजाल्यार कविता काकी अशी एक 2-3 नांव सांगता म्हळ्यार अन्नपूर्णा काकी. हांणी पुरो आमकां जबरदस्ती जाल्यार जबरदस्ती वत्ताय पुरो वागी जाल्यार बी ते थोडे तरी तरकारी खावका, बीटरूट खाल्यार रगत वाडता, नवल कोना उपकारी खावका, कॅबेज इज मस्ट अँड शुड अशें पुरा सांगून सांगून आमकां कळ नाशिल्ली तशी ते काणी सांगत आणि थंय की मायंड दुसरे कडेन व्हरत खावन थंय आमकां हे करून सोडले. दुसरें सांगता म्हळ्यार राजसिक आहार. राजसिक नाजाल्यार सेकंड एक्झाम्पल हांव तामसिक आहार घेता. आमगेल्या कोंकणी लोकांक फिश आनी चिकन जावूं का. पुरातन काळाच्यान तुम्ही चेक केल्यार आमगेले पंगड आशिल्लेच नदी बाजून आणि समुद्रा बाजून मासली आमकां जावूं का. आणि मासली कोण खाताचे तागेले ब्रेन पॉवर ऑटोमॅटिकली शार्प जाता. चिकन बी खावका जाल्यार चिकन एक लिमिट भितर. तशें जावन ते म्हाका आतां युजली वट्टू गांवांत कशें जाता लोक पुरा हे हॉटेला वचा ते हॉटेला वचा गांवांत खंयचे बरे हॉटेल आसा म्हण मॅप घालचे लागतात. जाल्यार आमगेलें घर कसं की म्हळ्यार ते घरच एक हॉटेल टायप. मेगेल हांव सांगलें न्ही आतां दुर्गा आत्या, संजीविनी आत्या आणि पुष्पा आत्या म्हण 3 आसाचे. तांणी राजसिक आहाराचे स्पेशलिस्ट. तांणी गुलाब जामुन, गाजर का हलवा ते पुरो म्हाका खावन खावन म्हाका अशें दिसता आज इतले पुरो मेमरी कसल्याक चडल्या म्हळ्यार. आनी ते दिल्ले खाण खावन 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 म्हळ्यार लिमिटेड. ते आमी रॉंग लेक्चर लिमिटेड खाण इज गुड फॉर हेल्थ. प्रत्येक प्रकारचे करेक्ट खाण खावचे. करेक्ट. तशें जावन घरांत म्हाका आतां इवन तामसीक आहार फॉर एक्झाम्पल फिश आमगेल्या घरांत 2 टायप आसात. फिश स्पेशलिस्ट, चिकन स्पेशलिस्ट. मेगेल्या आई आनी मेगेल्या बायल त्यांनी फिश स्पेशलिस्ट. आणि आर्या वहिनी जावं आणि स्वर्णा वहिनी आमी म्हणतात म्हळ्यार अण्णाल बायल तांणी 2 लोक चिकन स्पेशलिस्ट. अशी जावन म्हाका दिसता मेगेल्या आंगाक मेगेल तुमी जेवण बी सपोज गांवांत पळयल्यार हांव घरांत बशिल्ले तेन्ना आनी तुमकां ऑनेस्टली सांगता हांव हॉटेला वचची मस्त कमी. कसाल आसा घरांत आमगेलें जेवण जास्ती. मेगेल ते तितले सात्विक, राजसिक आणि तामसिक आहार कोण सम बॅलन्स करून हे करता ताका जाय आशिल्ले बॉडीन जाय आशिल्ले प्रोटीन, विटामीन आणि कॅल्शियम, कार्बोहायड्रेट वट्टू हांतू भितर मेळटा. लास्ट GSB लोकांक मेन फूड म्हळ्यार ताक. ते ताकांत आशिल्ली ताकद. ताक पिल्ले ताकद म्हणटात ते. सो कोण ताक सम पिता तागेले स्किन सम उरता, स्किन ग्लोनेस. हांव ताजे बद्दल मात स्टडी केला म्हळ्यार हे मोमेंटार थोडे सांगतलो हांव तुमकां. कोण ताक रेग्युलरली पिता ताका स्किन डिसीज जावं बाकीचे हाजी प्रॉब्लेम येना. स्किना वयर ग्लोनेस उरता आणि पदे पदे सुस्त जावचे उरना.
तस जाऊ ना हे पुरा एक सिस्टम आमचं बॅलन्स्ड फूड खाल देखू ना मग खैकी कडेन ते एक नॅचरली फूडाची म्हाका म्हणायचे की म्हाका बी जाले प्लस आमगे जीएसबी समाजात कितले की हुशार लोक असाचे ते पुरा आयल्यामुळे म्हाका अशी दिसता आहार औषधी म्हणटा आहार वे औषधी व्हेरी आणि परत कडे औषध घेऊच काम तशी तुम्ही आता म्हाका तशी दिशिला आमी चेडो कसं कसं खावकार आता तुमगेल ही मेमरी पॉवर हांव आयकल्या म्हाका गुत आसा आमगेल वीक्षकांक बी कळका म्हणून हांव एक सलग 10 वस्तू नांव सांगता ते हांवें वापरचे सद्दा जाल्यार हांव तुमकां 10 सलग सांगले म्हणून म्हाका ती तशी कडी पळयन अशी सांगच्या जाता म्हणून ना ते तुम्ही कडी सांगा हांव नंबर घालून सांगता की फक्त अशी वाचत गेल्या पुरो नंबर 1 नंबर 2 अशें सांगा 1 नारलो 2 आंबो 3 बावटो 4 रिक्षा 5 कप 6 केस 7 वाटली 8 काजू 9 बड्डी आणि 10 तांदूळ ओके आता हांव मदेचे 2 विचारू की फर्स्ट एक पटी तुमका फ्रंट टू लास्ट सांगता ट्राय करता ताजी नंतर लास्ट टू फर्स्ट सांगता ताजी नंतर तुम्ही मग खंयची अशी मध्यंतरी विचारल्यार हांव आन्सर दिवचे ट्राय करता आता तुम्ही म्हाका एक वर्ड ऑलमोस्ट एक पटी सांगले ते म्हाका याद दवरचे सांगले मेमरी सपोज चेक केल्यार म्हाका फर्स्ट वर्ड नारळ सेकंड आंबो थर्ड बावटो 4th वन रिक्षा 5th वन कप 6th वन केस 7th वन वाटली 8th वन काजू 9th वन बड्डी आणि लास्ट वर्ड तांदूळ दिसता बापरे हांव सांगिल्ले शब्द म्हाका याद ना हांव सांगिल्ले अगदी तुमगेल ते नंबर वाइज करेक्ट आशिल्ले आता तुम्ही उलटा सांगता फर्स्ट आता लास्ट वर्ड तांदूळ ताजे पहिले वर्ड बड्डी ताजे पहिले वर्ड काजू ताजे पहिले वर्ड वाटली ताजे पहिले वर्ड केस ताजे पहिले वर्ड कप ताजे पहिले वर्ड रिक्षा येता ताजी पहिले बावटो ताजी पहिले वर्ड आंबो आणि फर्स्ट वर्ड नारळ खरे हॅट्स ऑफ म्हणतो म्हाका अगदी खुशी बी जाली आश्चर्य बी जाले अशी आता हे तुम्ही 25-30 विचारल्या बी सांगता हा वेळेचे हे पळोवन तुमका फक्त 10 विचारले गेला हांव तुम्ही तर रेकॉर्ड म्हळ्यार एक पटी आयकले हांव 100 शब्द सांगता म्हळ्यार एक 100 सांगल्यार हांव तुमका रिटर्न 100 हांव स्टेजार परफॉर्म करून दाखयले ते आमगेल बी आम्ही पॉवर वाडोवका तुमका 100 विचार केले आताचे नाविन्यतेक जास्त महत्व स्पर्धात्मक परीक्षेक चढ महत्व दिताचे त्याच खातीर तुम्ही ते येल्लापुरांत तुमगेल ट्रेनिंग सेंटर ओपन केल्ले हांव एक्चुअली टीचिंग फिल्डांत आयिल्ले एक आकस्मिक तुमका खरें सांगता म्हळ्यार ते हांव तुमका लास्टाक सांगतलो ओके कशें हांव हे टीचिंग फिल्डांत आयलो जाल्यार तुम्ही स्पर्धात्मक कसं सांगलें तर एक्चुअली इंडियांत हे आमगे भारत देशांत ना कर्नाटकांत स्पर्धात्मक परीक्षे म्हळ्यार की आमकां याद येवचे IAS IPS KAS PDO एग्जाम SDA FDA कोण BCom BA नंतर कोण वता न्ही ते म्हणून ओटोलोक लेखल्याचे जाल्यार फर्स्ट कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम स्टार्ट जावचे 5th स्टँडर्डांत ते 5th स्टँडर्ड स्टुडंट आसात न्ही तांकां नवोदया आणि मुरारजी म्हणून एक एग्जाम येता ते गव्हर्मेंटल एग्जाम ते इतले टफेस्ट एग्जाम की म्हळ्यार 10,000 चेडू बसतात परीक्षेक जाल्यार सीट आशिल्ले 80 सीट्सा खातीर प्रति वर्ष खाली उत्तर कन्नडांत 8 ते 10,000 स्टुडंट कॉम्पीट करतात ते कॉम्पिटेटिव्ह एग्जाम स्टार्ट जावचे थंय फर्स्ट ऑफ ऑल 2019 हांव फर्स्ट टाइम ते स्टार्ट केले तेन्ना म्हगेले 12 चेडू आशिल्ले जस्ट 12 चेडू आणि हांवें 2 ताजी खातीर एक्सपर्ट हाड राबयले एक्सपर्ट टीचर्साक आणि तांणी दिवसा येवचे आमगेले टाइम बी कमी आशिल्ले 3 महिने आशिल्ले 3 महिन्यांत तांणी ते ट्रेनिंग दिवका आणि 3 महिने कॉम्पिटेटिव्ह एग्जामाक एक्चुअली सांगता म्हळ्यार मस्त उणे टाइम ते कमी टाइम ते टायमांत जायना जाल्यार आमी तेच एक इंटेन्शनान तितले एक आसक्ती श्रद्धे भक्तीन फर्स्ट टाइम 2019 एक सिस्टमॅटिक कोचिंग दिव्या म्हणून आम्ही स्टार्ट केले आणि ते कोचिंग जाल्या नंतर आम्ही बी विसरले कोण ट्रेनर आयले त्यांनी बी विसरले आणि हे जाले म्हणून अशी आम्ही गप घरात बशिले
वन फायन डे एक दिवस मॉर्निंग म्हाका 9:30 टायमाक एक्चुअली तेन्ना म्हगेलें शेड्यूल मात्र डिफरंट आशिल्लें. हांव लेट न्हिदून लेट उठत आशिल्लो. जाल्यार आतां हांव टोटली चेंज जाला 6 वर्सां नंतर. भिगी न्हिदून भिगी उठचो मनुष्य हांव. तेन्ना हांव 9-9:30 पर्यंत अशी न्हिदिलो. म्हाका सडनली एक कॉल आयले. कॉल येवन आनी सांगलाली सर नानू हांव सिलेक्ट जालें हांव म्हणाले. सिलेक्ट जाल्यार कसो सिलेक्ट जाला की म्हणून विचारलें हांव तिका. सर हांव नवोदयाक सिलेक्ट जाला म्हणाले. आनी हांव विचारलें तिका तूं कोण फर्स्ट ऑफ ऑल. सर हांव अशें स्टुडंट म्हणाल म्हाका. तें नांव म्हळ्यार आमकां फर्स्ट बॅच जालें देखून कोण तितलें फॅमिलियर नाशिल्लें देखून शिकोवच्यान तूं इंट्रस्ट आशिल्लें देखून कोणाल नांव कोण खंय बसता कसं म्हणून बी तितलें आमकां आयडिया नाशिल्लें म्हाका एक्चुअली. ताजी नंतर हांव नांव विचारलें नंतर सर हांव ते तिसरे डेस्काचे चौथे बसता आशिल्ले सर हांवूच ते म्हणाले. कळत तुगेले म्हळ्यार ती गर्ल स्टुडंट आशिल्ली चल्ली आशिल्ली आनी ते सिलेक्ट जाल्यार ताजी नंतर म्हाका इतलें खुशी जालें की म्हळ्यार 10,000 स्टुडंट बसल्याचे 80 चेडूं ताजी नंतर 80 सिलेक्शन आनी सिलेक्ट जाल्ले एक तितले एक ग्रेट अचिवमेंट. नेक्स्ट इयर कसं जालें म्हळ्यार म्हगेल्या अदरश्टाक सेम आनी नेक्स्ट इयर कोचिंग घालें आनी हांव 2 कोण एक्सपर्ट टीचर आशिल्ले तांकां हांव कॉल केलें आनी सर हे पटी बी आमी करया म्हणून. जाल्यार कोरोना आशिल्ले देखून ते भायर पडच्याक बी भिल तांणी आनी तांणी म्हाका डायरेक्ट रिजेक्ट करून सोडलें. आनी आमी तुगेल्याक हे वर्स येवच्याक जायना आमी घराच्यान भायर पडच्याक बी जायना आनी आमकां थोडो डिफरंट कमिटमेंट आसा. आनी ते म्हाका हांव 1-2 मिनिटां खातीर राबील कडेन कुसदून गेलो. म्हळ्यार ट्रेनर आनी टीचर बरे आसल्यार मात्र आमी बेस्ट रिजल्ट दिवीत. जाल्यार एक मनशाल निजवाद ताकद कळची केन्ना तागेलो वायट टायमाक. बरें आशिल्ले वट्टू समा उरता. केन्ना असल डिसिजन घेवची एक समय येता तेन्ना हांव जास्ती विचार केलो ना आनी हांव अनाउन्स करून सोडलें हे वर्स ते कसल 3 सेक्शन आसा ते हांव शिकयतां. 3 सेक्शन फर्स्ट एक्सपर्ट आशिल्ले ते एक सेक्शन तो एक सेक्शन एक मॅडम थर्ड सेक्शन हांव कसं केलें 3 सेक्शन ते डिफिकल्ट सेक्शन हांवच हँडल करचे स्टार्ट केले. घरा वचून श्रद्धेन वाचचे आनी नेक्स्ट डे म्हगेले कितले जाता तितले शिकोवचे. आमगेले आतां सांगता न्ही आमी हांव एल्ली ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ आनी खंय आमगेले श्रम आसा श्रद्धे आसा थंय डेफिनेटली तुमकां रिजल्ट आसा म्हणून. नेक्स्ट इयर म्हाका कसं जालें 3 स्टुडंट सिलेक्ट जाले आनीक सोडील ना म्हाका म्हगेल्यावर कॉन्फिडन्स आयले. ताजी नेक्स्ट इयर कसं जालें टोटल उत्तर कन्नडांत नाजाल्यार आमगेले येल्लापूर गांवांत तांणी 5 की 6 सीट दितात येल्लापुराक. 6 सीट ज्यो येल्लापुराक मेळ्ळे 6 म्हगेले स्टुडंट थर्ड इयर. म्हळ्यार आमी ऑलमोस्ट येल्लापुराचे वट्टू दाखले म्हूण घालना तुमकां एक आयडिया आयली उरतली. तशें जावन ते ताजी स्पेशालिटी कसं की म्हळ्यार कोण स्टुडंट तो सिलेक्ट जाता तांकां उचित शिक्षण गव्हर्मेंटाले. गव्हर्मेंट तांकां सेकंड इयर PUC वरेक 1 रुपया बी तांगेले घेनाशी तांकां सम फूड दिवन तांकां एक्सरसाइज करून तांकां एक हाय क्लास नॉलेज दिवन एज्युकेशन दिवन सेकंड इयर PUC पर्यंत CBSE शिक्षण 1 रुपया घेनाशी तांकां शिकयता. तशें जावन ते एक म्हगेले स्पर्धात्मक हातूंत भितर स्पर्धात्मक लोक लेखल्या उरतले ते स्पर्धात्मक स्टार्ट जावचे बीकॉम नंतर म्हणून. फर्स्ट स्पर्धात्मक स्टार्ट जावचे 5th स्टँडर्ड ते म्हगेले फेवरेट बॅच आनी ते डिफिकल्ट आसा आनी हांव हँडल करते म्हाका एक गर्वा विशय ते. आनी येल्लापुरांत एक 70 ते 18 सीट हाडल्या म्हणून म्हाका सांगता की हे मोमेंटार गर्व जाता आसा. जावं तुमगेल हे जे स्मरण शक्तीचे कौशल्य आसा ते तुमगेल कुटुंबान तुमकां एकल्याकच की आनी कोणी आसा तशी. हे हांव पळयले प्रकार एक्चुअली हांव आतां सांगलें न्ही नागेश विठोब शानभाग तो म्हगेलो आज्या. तो म्हळ्यार तो बिझनसमॅन तो म्हळ्यार होळे गद्देच्यान येल्लापूर येवन ग्राउंड लेवलांत काम करणं ताजी नंतर डेव्हलप करणं बिझनेस करणं इवन तो पॉलिटिक्सांत बी आशिल्लो मनुष्य. रामकृष्ण हेगडे आनी देवेगौडाला एकदम आप्त. तुमकां गोत उरतले तुमकां गोत ना ते एक्चुअली रामकृष्ण हेगडे सेकंड टायम की इलेक्शनांत चीफ मिनिस्टर जाल्या नंतर फर्स्ट आयले आमगेल्या घरा. म्हळ्यार म्हाका तितले लास्ट याद आशिल्ले प्रकार. म्हळ्यार म्हगेलो आज गेल म्हळ्यार वायट जालें तेन्ना आय वॉज व्हेरी स्मॉल हांव मस्त ल्हान आशिल्लो त्या टायमाक. जालें हांव हे विशय कसल्यार सांगले म्हळ्यार ते एक्चुअली तांगेल्याक पावर आशिल्ले. खंयची एक गाडी नंबर पळयल्यार हे गाडी नंबर 4 डिजीट आनीक गाडी नंबर 4 डिजीट मल्टिप्लाय करून ते आन्सर सांगून 1000 वर्षात खंयची एक डेट सांगून तितले संस्कृत शब्द जावं आनी एक पांडित्य उतरांत एक पांडित्य जावं वट्ट लोकांक प्रीती विश्वासान उरत जावं. प्लस मेन म्हाका याद आशिल्ले प्रकार लास्ट याद आशिल्ले म्हाका आमी 4th की 5th स्टँडर्ड त्या टायमाक आनी हांगा आमगेलो आब्बू बसता आशिल्लो आब्बू
तर आमकां घेवन बसताशील तो अशी फ्री टायमाक एक दोन पटी आपोवन आमकां हे तूं खंयचे एक क्वेश्चन विचार म्हणचे आनी आमी मुद्दाम तेन्ना आमकां कॅल्क्युलेटर जावंक आशिल्लें तेन्ना ते कॅल्क्युलेटराचे आमी हांगा 2 डिजीट इंटू 2 डिजीट घालचे 2 नंबराचे तो सांगताशिलो 3 नंबर गुणाकार 3 नंबर घालचे ते पटकने सांगचे ते पुरो आमकां पळयले नंतर म्हाका बी कसकी एक ते शिका म्हण आयलें मनांत आनी आमी पुरो युजली आतांचे ट्रेंड कसो आसा की म्हळ्यार खंयची एक स्पीच दिवपाक जाल्यार 4 दिवस पयलेच्यान तो प्रिपरेशन करून स्टेजार येता जाल्यार आमगेल्या गांवांत एक 2 लोक आसाचे आसले की एक नागेश शानबाग सेकंड प्रमोद हेगडे म्हणून हे 2 लोकां स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार हांकां स्पीच दिवच्याक नोट्स नाका प्रिपरेशन नाका कसले बी नाका खंयचे सिच्युएशनाक होऊन राबयल्यार बी हांगेले ते उत्तर जावूत आनी ते कोणाक हर्ट जायनाशिल्ले तशी लोक आयकव अशी 2-2 तास 3-3 तास राबून आयकव अशी म्हाका दिसता हांव खंयकी एक कडेन ते एजारच म्हळ्यार लास्ट 15-20 वर्सां मागशीच हांव हे पुरा विशयांत म्हाका कळनाशिल्ली तशी इन्स्पायर जावन ते आबू कडसान आयल्या उरतले म्हणून म्हाका अशी दिसता बरोबर आता तुमगेल ते कॅलेंडर कोटी वर्षा पयलेच बी कळता म्हणून हांव तितलो मागशी वतना जाल्यार हांव म्हाका काय खंयच्या डेटा कसो गुतना म्हगेले बर्थडे ते हांव रिवील करना तर हांव एक गुगल आसा ना 4 शोधून काडले 4-5 ते हांव तुमकां इसवी सांगता कडेरी म्हयनो सांगता तारीख सांगता तुम्ही म्हाका वार सांगा फर्स्ट हांव स्टार्ट म्हणटा तुम्ही म्हाका वर्ष सांगा ताजे नंतर नेक्स्ट म्हणटा तेन्ना मंथ सांगा नेक्स्ट डेट म्हणटा तेन्ना हांव आन्सर दिवचे ट्राय करता यस तर 1940 ओके 1940 ओके ऑगस्ट 21 हे येता बुधवार वेनसडे तदनंतर 2000 महिना मे आणि फर्स्ट डेट हे येतले सोमवार मंडे सोमवार मागीर हांव हे लागीच घेतला मागीर आता ते लोक असायचे तांकां काय केल्यार तांगेल बर्थ डेट किंवा तांगे फॅमिली अरे पटक नाही कळत तांकां आन्सर म्हणून हांव ते असे नियरेस्ट घेतले 1980 फेब्रुवारी 22 तारीख हे शुक्रवार येता फ्रायडे आणि 1950 जुलै तारीख 5 हे येतले बुधवार वापस वेनसडे बुधवार हुट्टू तंत समाज मागीर ते तुमकां चलता फिरता कॅलेंडर म्हणटा ते वयते खुशी जाली आयकून म्हाका आनीक पता चेक कर का की कितें गुगल म्हणून तुमकां प्रसंगच ना म्हळ्यार तुमगेल दोळ्या मुखारच कॅलेंडर बशिल्ले होय तुमी चुकल्यार पळोवयत आशिल्ले तुमी कन्नड अनेक टीव्ही चॅनलांत बी परफॉर्म केल्यात तर ताचे अनुभव कशे आशिल्लो ते अनुभव म्हणचे किंता ते एक फनी इन्सिडेंट ते हांव टीव्ही चॅनलाक वॉच का म्हण गेल्लो मनुष न्ही एक्चुअली यल्लापुरांत तुमकां गोतुरतले हंस नॅचुरल म्हण विशाल शानबाग मेगेलो व्हडलो भाव ते फॉरेन कॉस्मेटिक आयटम आनी तो थंय एक्चुअली ते शॉप फुल पॉप्युलर आसा ऑल ओव्हर कर्नाटकांत तुमकां हांव सांगलें न्ही लास्ट 5 to 7 years बॅक 7 वर्सां मागशी मेगेलो टायम टेबल टोटली चेंज आशिल्लें लेट न्हिदून लेट उठचे मनुष्य हांव म्हाका दिसता सादारण मेगेले एक 25-27 वर्स पर्यंत हांव सूर्योदय म्हणलें पळयलें ना उरता मग तितले हांव न्हिदेक एडिक्टेड न्हीद म्हळ्यार म्हाका तितले फेवरेट अशी तर हो मेगेलो एक्झॅक्टली ऑपोजिट मेगेलो व्हडलो भाव 6 घंट्याक उठून 7 घंट्याक तो एनी कंडिशन शॉप ओपन जावका थंय ते टायप एक दिवस कसं जालें 2000 हे इन्सिडेंट म्हाका पक्का याद 2018 मे म्हयन्यांत एक दिवस हांव न्हिदला मेगेलो बागील धड धाडयलें मेगेलो भावान आनी योगेश तूं आतां शॉपा वच गा म्हणालो हांव खंय आसा म्हणून म्हाका गोतना फर्स्ट म्हळ्यार न्हिदे गुंगेंत आनी हांव अर्द दोळे सोडून ताका सांगलें शॉपाक आनी हांव वतना तूं प्लीज पप्पाक धाड म्हाका जायनात वचच्याक ना हांव म्हाका अर्जंट एक कडेन वचचें आसा प्रोग्राम ते मिस कर अशी ना आनी तूं आज एक दिवस बसूं का म्हणालो हांव एक 2 पटी 3 पटी ताका सांगच्याक ट्राय केलें आनी म्हाका ते जायना इतली बेगी सकाळी म्हाका ते दोळे ओपन करचे बी मूड ना जाल्यार बी हांव सवत उठत लास्टाक वतच आयकूं का पडता व्हड लोकांक सांगिल्लें सान लोकांक आयकूं का घरांत अशी तशी कर न ब्रश कर न मात्र उदक घालून वचून राबलो 7 की 7:15 एक 15-20 मिनट लेट गेला हांव लेट वचून राबलो
हॉटेल विथ हे अटॅच आसा शॉप. हॉटेलाक आयिल्ले कस्टमर हांगा भितर येताचे आनी एक कस्टमर आयलो, हांव हांगा राबला अशीच गल्ल्या कडेन, आनी कस्टमर येवन विचारलो हे कसं की म्हणालो. म्हाका हांगा राग एक सायड, न्हीद वायट जाल्यार आतां जस्ट आयला हो ते कसले हे कसले म्हणून प्रश्न विचारचा लागला. हांव सांगले ताजे वर बरयला आसा पा, तूच पळोवंक घे थंय वाच अशी. एक्चुअली पोलायट हँडल करताचे आमी, तुमकां एक्झाम्पल सांगले ते मुमेंटर मेगेल ते दिवस मेगेल हे सांगच्या लागला तुमकां. अशें आनी एक लायलो हे कशी यूज करची की म्हणालो ना ते ताजे वर बरयले तू पळोवंक घे म्हणून सांगले. लास्ट अशी जाता जाता एक 4th की 5th कस्टमर आयलो, तो हातांत क्रीम डब्बो घेवन आयलो. परफेक्ट याद आसा. तो क्रीमा डब्बो घेवन आयलो आनी हांव 4 दिवसां मागशी आयलो, तुगेलो भाव आशिल्लो आनी हे क्रीम एकदम नंबर 1 आसा, जाल्यार म्हाका सॉफ्ट जाय आशिल्लें, हे हार्ड आसा. जाल्यार मात हांव ओपन केलें. हांव एक काम करता, म्हाका हातूंत सॉफ्ट आसल्यार दी, हांव ते बी एक्स्ट्रा पे करता. म्हाका हांगा पयले न्हिदे गुंगेर आशिल्लो. हांव ताका ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ सांगले. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ म्हळे जालें. ताका पाप खुशी जावन म्हळ्यार खंयचे शॉपांत एक पटी यूज केल्ले आयटम वापस घेनाच. हांव ताका इदू इड्री ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ कस तरी करता आनी तुम्ही ते खंयची जाव का तुम्ही चॉयस करा आनी तुम्ही घेवन वचा. मग तो भायर गेल्यार म्हाका ते मोमेंटार पुरो जाल्लें. तो मेगेले लागीं येवन तूं कोण, तूं आनी तुगेलो भाव दिसच्या सेम आसाचे, जाल्यार तुका हांव फर्स्ट टायम पळोवचें. आनी हांव अशी उदय बर्गी, ताका नांव म्हाका अजून याद आसा, उदय बर्गी म्हण अशी BTVचो रिपोर्टर म्हणालो तो म्हाका. BTV रिपोर्टर म्हळ्यार की म्हाका बी एक पडी की हांव ते मोमेंटार टीव्ही इंटरव्यू अशें प्रति एक मनशाक एक आशे म्हणलो उरता टीव्हीन येवका, हातूंत भितर येवका. आनी हांव ताका तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेगेले हाजेर खुशी जावंक गेलो तो रिटर्न पॉलिसी वयर. नेक्स्ट हांव ताका तुम्ही मेमरी पॉवर म्हळ्यार कसं करताची की म्हणालो. हांव तुम्ही जो डेट ऑफ बर्थ विचारले तशीच ताका राबोवन तुम्ही खंयची वर्स जन्मा आयिल्ले, खंयचे म्हयने जन्मा आयिल्ले, खंयची डेट म्हण सांग. 1 सेकंड भितर तागेले आन्सर सांगले. तो इतले खुशी जाले की म्हळ्यार तो आयिलो इलेक्शन टायम, ते इलेक्शनाची चुनावणा पूर्व समीक्षे म्हणतात ताका. येवन ಒಟ್ಟು गावाक येवन तुमगेल फेवरेट अभ्यर्थी कोण विन जाव का असल पळय, तुमगेल पक्ष खंयचे, ताका आयिल्लो मनुष्य मिनिमम 1 की 1.5 तास मेगेल वर्षी राबून मेगेल वर्षी उलोवन आनी तो म्हाका एक प्रॉमिस करून कसो गेलो म्हळ्यार हांव डेफिनेटली तुका नेक्स्ट येता आनी तुगेले एक इंटरव्यू करता म्हणालो. आनी हे मे म्हयन्यान जाल्ले, मे म्हयने जाले, जून म्हयने जाले, जुलय जाले, हागेलो पत्तो ना. ऑगस्ट महिन्यात एक पटी फोन करना घराक आयलो आनी आज अशें येता तुगेले एक इंटरव्यू घेता म्हणालो. इंटरव्यू घेवन ताणें BTV ते रेग्युलर डेली न्यूसांत घालालो. डेली न्यूसांत घाल नंतर सांगता न्ही आमी एक पटी अदृश्ट म्हणून ते दिवसाचे 2nd हायेस्ट व्यूवर हांव ऑल ओव्हर कर्नाटकांत. तांणी जो मेगेल ते एक प्रोग्राम घाल्लो, फर्स्ट चंदन शेट्टी म्हण तो सिंगर असले, तागेलो बायल ती निवेदिता गौडा, तिगेल कस की फर्स्ट. आनी ते दिवस ट्रेंडांत 2nd रँक हांव. म्हाका इमिडिएट बेंगलोरच्यान फोन आयले आनी तुमी अशेशी तुमी खाली हांगा येवची पळया आनी तुमकां एक सॉलिड प्लॅटफॉर्म दिताचे, तुमी परफॉर्म करा. सपोज तुमकां भंय दिसची जाल्यार रेकॉर्डिंग करताचे ना जाल्यार लाईव्ह म्हणाले. तेन्ना हांव सांगलें तुमकां लाईव्ह इज लाईव्ह, रेकॉर्डिंग इज रेकॉर्डिंग. हे लाईव्ह चलत आसा, म्हाका लाईव्ह म्हळ्यारच इंट्रस्ट कळ्ळें. लाईव्ह आज आनी हांव तुमगेर वर्स आज हांगा इतले लागीं बसून लाईव्ह उलोवच्या बी तेच रिजन. फर्स्ट टायम हांव बेंगलोर वचून ते प्रोग्राम दिवन आयले. ते अनुभव मात्र हांव लायफांत विसरना. आनी ताजे नंतर ते पुरा व्हिडिओ आनी शेअर जाल्ले, ऑलमोस्ट उत्तर कन्नडांत बी शेअर जाले आनी ऑलमोस्ट कर्नाटकांत म्हाका डिफरंट पार्टाच्यान फोन येवचे लागले, प्रोग्राम्स येवचे लागले आनी ते हाजेर हांव थायलँड बी गेलो, फॉरेन कंट्रीज. हय तशें. आनी एक म्हाका विशेष दिसता मॅरी, तुम्ही इंजिनियर जाले आणि तुमगेली स्मरण शक्ती बरी आसा, आता आम्ही चेक केलें. तर तसं लोक होडोड सिटींत वच, हांव येल्लापुरा सान म्हणना, पण तुमकां तसं कंपॅरेटिव्हली होडोड सिटी वच्चाक लायक करताची. तुम्ही एक येल्लापुरांत उरनू थंगचे चेडवांक एक ट्रेनिंग दिताची, हे एक विशेष म्हाका आवडिलें. पण तुम्ही खंयच्या विचारान येल्लापुरा आयिल्ली की म्हळ्यार हांगा एक उत्तर स्टुडंटा बरशी तांगेले आवय बापायन एक विशय याद दवरता. केन्ना लायफांत 2 विशय आसा, एक जॉब सॅटिस्फॅक्शन आनी एक जेब सॅटिस्फॅक्शन. तुम्ही आयकल्या उरतले. एक आमकां केन्ना आमगेलें काम जॉब सॅटिस्फॅक्शन, सेकंड जेब सॅटिस्फॅक्शन. आतां कितले की आवय
तांगेल चेडू जन्मा येवच पहिले डिसायड करतात की हो 25 वर्षानंतर 20 वर्षानंतर हांव हाका इंजिनियर करतलो, डॉक्टर करतलो आणि ताका खंय की लॉयर करतलो आणि आज खंय की ताका एक आमी बेस्ट सॉफ्टवेअर इंजिनियर करतले हे पहिले डिसायड करताच आमी. हे रॉंग फर्स्ट ऑफ ऑल. जेव्हा आजकाल ते नवीन एक ट्रेंड चलत असा ताण स्कूलाक गेल्या म्हळ्यार तो ताण सायन्स करका, सायन्स करणे इंजिनियरिंग वचका नाजाल्यार फर्स्ट इंग्लिश मिडियमाक वचका. वट्ट लोकांक पेरंट्साल एक व्हड मायंडांत एक रॉंग इम्प्रेशन कसा आसा म्हळ्यार चेडूवान तांणी इंग्लिश मिडियमाक वचका, ताका इंग्लिश अर्थ जात की जायना की ताण घराक आयिल्ले नंतर हिक शिकोवची ताकद आस की ना की ते वचना. मेगेल चेडू इंग्लिश मिडियमाक वचका, इंग्लिश मिडियमांत वयर येवका आणि ताण सायन्स करका, राज्याक फर्स्ट येवका, इंजिनियरिंग जावका, तो विश्वेश्वरय्याल बाजून वचका. असल पुरा एक रॉंग हे आसा इम्प्रेशन जाले. आणि वट्ट लोक कसं करतात म्हळ्यार आजकाल तांगेले आवय बापाय कितले खर्च जाल्यार बी तांकां शिकोवन गांवांत दवरचे एकलो बी ना. वट्टू तूं हांगच्यान हुबळी वच, हुबळीच्यान बेंगळूर वच, बेंगळूर आशिल्ले लोक फॉरेन धाडतात. आमगेले येल्लापूर कुमटा साइडचे लोक हुबळी शिकच्या घालताचे आणि हुबळी आयलो आणि वापस येल्लापूर येना तो हुबळीन शिकतले पेरंट्स पुरा बेंगळूर घालताचे. ताका एक पिढी बेंगळूर ताका प्रॅक्टिस जाली की तो आणि तो आवय बापायक हुंगून बी पळयना. तो फॉरेन कंट्री गेले तरी तुम्ही विसरण सोडा. नाही मेर कसं जाता ग तसा एक मुखार मुखार गेले नंतर आता तो येल्लापूर कुमटा तुम्ही बी इंजिनियरिंग करता बेळगाव गेले ते कॉलेज ना इंजिनियरिंग मेडिकल कॉलेज ना वच का तरी नाही वचू का हा वच ना पुढे थंय उठू शिक्षण कर न्हू वापस जे कामां येताची तांगेल हांव विशेषता. करेक्ट करेक्ट. हे म्हाका कसं जालें की म्हळ्यार तुम्ही खंयी एक फी स्ट्रक्चर म्हणतात. IAS शिकच्याक KS शिकच्याक तुम्ही करेक्ट उत्तर कर्नाटक लोकांक पळयल्यार तांणी तांगेले जो 2 गुंठे 4 गुंठे जमीन विकून ते विकिल पैशान हांगा खंय की बेंगळूर आणि दिल्ली वचून कोचिंग घेऊन ते नॉर्मल गव्हर्नमेंट जॉब घेतात तांणी. कळले जाल्यार हे पैसे आशिल्ले लोकांक काम जालें. आता तुम्ही उत्तर कन्नडांत एक समज चेक केल्यार घट्टद ಕೆಳಗಿನ तालुको म्हणतानी आमी आता कारवार अंकोला कुमटा होन्नावर भटकळ हानी एक रेंजाक वेल सिच्युएटेड आणि दे आर हॅव्हिंग मनी तांगेले एक रेंजाक बिझनेस आसा पैश आसा अशें आसा. तुम्ही समज जर वयर चेक केल्यार आता हे हळयाळ जावं मुंडगोड जावं येल्लापूर जावं असाच हांव ना म्हणना थंय श्रीमंत लोक ना म्हणना जाल्यार बी खंय की ते एक प्रमाण कमी आणि वट्ट लोकांक ते हाय फीस दिवन वचचा जायना म्हणले एक दृष्टीन. आणि हांव सांगलें न्ही जॉब सॅटिस्फॅक्शन इज इम्पॉर्टंट. म्हाका ते काम केलें तेन्ना फर्स्ट हांव कामाक लागिलो मणिपाल टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड एक्चुअली. थंय 12 कोटी सॅलरी न्हय आनी तुमी सॅलरी म्हण लेखतले 12 कोटीचे मशिनावर काम करत आशिल्लो. कळ्ळें जाल्यार फिलिंग्स ना मशिना वरशी आमी उलोवच्याक जायना फिलिंग शेअर करच्याक जायना. जॉब सॅटिस्फॅक्शन ना जॉब सॅटिस्फॅक्शन उरना. जॉब सॅटिस्फॅक्शन थोड लोक उरतले इंटरेस्ट कोणाक जॉब सॅटिस्फॅक्शन आसा ताका आसा. म्हाका मशिनाकिंत जॉब सॅटिस्फॅक्शन हे मनशा वर्शी कसल्याक दवरचें ना म्हणलें एक मनांत आयिल्लें देखून. आनी थोड म्हाका म्हगेले मेन मॅथमॅटिक्सांत इंट्रस्ट आशिल्लें देखून आनी असल पुराय कॅल्क्युलेशन जावं ते फास्ट ब्रेनांत करचें देखून हांव कसल्याक आमगेले गांवच्या स्टुडंटाक एक बरे कमी हातूंत एक हाय लेवल एज्युकेशन दिवन तांकां दुसरे कडेन धाडचें ना म्हूण विचार आयिल्ले देखून हांव म्हगेल्या गांवांत स्टार्ट केलें. आनी मुख्य जावन आवय बापाय भरशी एक प्रिती वाचलें ते अटॅचमेंट म्हणल्यार आमकां केन्ना बी उरता. तुम्ही फॉरेन गेल्ले लोकांक पळयले उरतले तो 2 की 3 वर्सां एक पिढी थंयच्यान हांग येता फोनार उलोवचे टायम उरता ताका तितले जाल्यार आयिल्ले नंतर बी एक 4 दिवसांत आनी ताणें वापस वचची जाता. हांगा आवय बापायन एक गर्वा खात्री का बाजू घरांत एक सांगची व्हरता की मेगेल चल्लो थंय आसा हांग आसा हांनी मनांतच रडत वचे विशय कितली की लोकांक अजुनूय वचना. तशें जावन हांगा 2 आसा आवय आसा बापाय भाव वयनी बायल अण्णा हो तो वटो लोक आसाचे काम बी थंय आसा आनी अशी प्रोग्राम आपयले तेन्ना येता प्लस डिफरंट ऑल ओव्हर कर्नाटका हांव वचून आयला लास्ट 10 इयर्सांत. इवन अदर स्टेट महाराष्ट्रा गेला ताजे नंतर थायलंड एक स्पीच दिवन आयला. सॅटिस्फाईड आसा. प्रत्येकान तांगेल कामान समाधान तो तुमगेल कामान तुमकां समाधान आसा. आता तुम्ही एक 5 वर्ष धन कोचिंग करता ते कोचिंग केलेले तुमकां कसा अनुभव चेडूआ बद्दल कसं दिसतं तुमकां? चेडूआ बद्दल अनुभव हांव हे सांगू का हांव लास्ट एक 10 वर्षांत
कर्नाटकाच्या विविध विविध भागांत हांवें एक परफॉर्मन्स केल्या. मग डिफरंट डिफरंट स्कूल कॉलेज लोकांना आपयल्या. आमगेले हे तुम्ही एव्हरी इयर SSLC आणि PUCचे रिझल्ट येत नाही पेपर काढणं पळया. फर्स्ट 4 रँक भितर दक्षिण कन्नड, उडपी आणि उत्तर कन्नड 101% उरताचीच. 30-31 जिल्हे असल्यार बी आमगेले उत्तर कन्नड आणि दक्षिण कन्नड, उडपी कोण कोण असा नाही हांनी ऑलवेज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भितर हांगेले रँक उरता. हाची अर्थ कसले उत्तर कन्नडांत जाऊ आमगेले दक्षिण कन्नडांत हे स्टुडंट जाऊ हांगेले जीन्स जाऊ हांगेले कॅचिंग कॅपॅसिटी 10 टाइम्स 100 टाइम्स जास्ती दुसरे जिल्हे कंपेअर केल्यार. आता हांव एक मॅथ्स सर जावन जाऊ माइंड अँड मेमरी ट्रेनर जावन डिफरंट स्कूल कॉलेज वचून थंय भायर शिकोवचे अनुभव आणि मेगेले गावांत आमगेले चेडवांक शिकोवचे अनुभव कसो आसा अजगजांतर फरक आसा. अजगजांतर फरक म्हणटात. तांकां आमी एक विशय 10 पाटी सांगपा पडता जाल्यार येल्लापुरांत शासकी म्हळ्यार एक विशय 1 ना 2 पाटी सांगल्यार पुरो. तांगेले ग्रास्पिंग पॉवर बरें आसा. हांगा कसले बरी सर बरो उरल्यार जायना. खंयचे एक एज्युकेशन हिट जावपाक जाल्यार हे हांव केनकी 5-7 इयर्स बॅक हे हांव सांगेल विचार. एक एज्युकेशनात चल्लो इम्प्रूव जावपाक जाल्यार 3 लोक जाऊ का हांगा. फर्स्ट टाइम तो तागेले मनांत येता स्टुडंट आले आपूण कसकी एक हाय लेवल एज्युकेशन कर का म्हणले ब्रेनांत येता. तेन्ना ताणें फर्स्ट वचून सांगचे तागेले पेरंट्साक, तागेले आवय बापायक. आवय बापाय आनी चल्लो डिस्कस कर ना नेक्स्ट तो एक टीचर की ट्रेनराक सोदता तो. ताजी नंतर ते 3 लोकांक एक मिश्रण जाल्या नंतर ते वे गेल्या नंतर तो चल्लो ते पर्टिक्युलर विशयांत वयर येता. नाजाल्यार रँक मारचे जाता. नाजाल्यार स्टुडंटाक इंट्रस्ट आसा, पेरंट्स जाल्यार पयशे ना, फ्लॉप. टीचर शिकोवचे रेडी आसा. सेकंड केस आवय बापाय रिच आसाचे, टीचर बी बरो मेळ्ळा जाल्यार स्टुडंटाक वाचील बोर्डाक वतना, इंट्रस्ट ना, तेन्ना बी फ्लॉप जाले. स्टुडंट बी हुशार आसा. थर्ड केस स्टुडंट बी हुशार आसा, पेरंट्स जाल्यार बी पयशे आसा तांकां शिकोवच्याक भायर घालना अमेरिका की बेंगळूर की ते पटणाक शहराक धाडच्याक जाल्यार ताका मेळिल्लो नशिबाक टीचरो बरोबर ना, तेन्ना बी हो फ्लॉप जाले टोटल विचार. तशें जावन हे 33% स्टुडंटान जो एफर्ट घालका ते ताणें घालू का. 33% जो आवय बापाय तागेले चेडवां वयर लक्ष दिवं का आजकाल जमान्यांत ते तांणी दिवू का. हांनी कसं करताचे कशी आमी स्कुलाक घाल्या चेडवांक चलो ट्युशना वता आमगेली जबाबदारी सरले ताका समय एक वप्पा पोळो घाल ताका पोळो आनी ती इडली खावन धाडल्यार आमगेलें काम जालें. रात्रीक आयले तेन्ना ताका न्हिदयल्यार जालें आनी ताका वारा एक पाटी सॅटर्डे संडे खंय की फिरच्या व्हरन हाडल्यार आमगेलें काम जालें म्हण हानी लागताच. रॉंग, टोटली रॉंग जालें. थर्ड 33% आमगेले मेन टीचरा वयर उरता. टीचर तागेलें काम कसो आसा ताणें तें श्रद्धेन करका, आवय बापाय बरशी एक बरें रिलेशन मेंटेन करका, स्टुडंटा बरशी एक बरें रिलेशन ताका समवेंत हाड अशी आनी तागेलेच हगलू रात्री तागेले वर एक लक्ष दिवं का. मोस्टली म्हाका दिसता ते हांव लक्ष दिल्ल्याक आमगेल्या गांवांत आज एक बरे रेंजान आमगेल्या दोळ्या मुखार स्टुडंट खुशीन बरे बरे कडेन पाविले म्हाका मस्त खुशी जाता. तुमगेले थोडे फोटोज आमगेले आसाचे ते आमी हांगा स्क्रीनार दाखयता ते खंयचे हक्का म्हणून सांगा तू. हे 2023-24 सीझनांत थंय मेगेल बरशी बाजून राबिलो दोड्ड गणेश म्हण एक इंटरनॅशनल प्लेयर तो 97, 98, 99 सीझनांत खेळिलो. आनी हांव एज्युकेशन सोडन टिचींग सोडन हांव अंडर-14 क्रिकेट कोचिंग म्हण स्टार्ट केल्ले आनी थंय क्रिकेट कसले खेळयले. ते अदृष्टवशात मेगेल भावान हाका आपयले विशाल शानबागान ते YPL थर्डाक. ते मोमेंटांत हो आमकां मेळ्ळो आनी हागेल्या हातान वट्टू चेडवांक आमी ट्रॉफी दिवन तांकां एक इन्स्पायर मोटिवेशन करच्याक मस्त एक बरे अवकाश मेळ्ळे. हे तरी हांव फोटो हांव म्हज्या लायफांत विसरना. फर्स्ट टायम म्हज्या लायफांत म्हाका एक हायली रेप्युटेड एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनान आपोवन म्हगेले एक मुक्ताय समारंभात दिवस स्पीच दवरन ते म्हळ्यार ऑल ओव्हर इंडियाचे टिचर्साक हांव ट्रेनिंग दिवचे आशिल्लें. फर्स्ट ऑफ ऑल हांवच 21-22 वर्सां चल्लो. म्हाकाच म्हळ्यार हे लॉंग बॅक हे म्हाका दिसता 8 वर्सां मागशी 10 वर्सां मागशीचे
जाऊ ते मोमेंटार ऑल ओव्हर इंडियाचे टॉप टीचर्स ते टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम म्हण आशिल्ले म्हळ्यार क्वालिटी इम्प्रुवमेंट प्रोग्राम केली युनिव्हर्सिटी आहे प्रभाकर कोरे आणि थंय म्हाका मुक्ताय समारंभा दिवस मेगेल स्पेशली एक प्रोग्राम त्यांनी अरेंज केल्ले हे अशी मेमरीचे आणि एक शॉर्टांत पुस्तक वाचून याद दवरचे आणि एक शॉर्टांत एक फावटी ऐकून ते वट्ट लोकांना नाव याद दवरचे मोबाईल नंबर याद दवरचे त्या टायमाक म्हाका दिल्ले अवॉर्ड ते हा हे हांव कसल्याक हे तुम्ही सिलेक्ट केले बरे केले तो जो म्हाका शॉल घालचा लागला तांणी कोण की म्हळ्यार इंडियाचे नंबर 1 एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन आम्ही आता खंयच्या मानताचे एक IIT सेकंड IISc बेंगळुराच्यो प्रिन्सिपाल तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट गोपाल कृष्ण नायक म्हण मग उत्तर कन्नड टोटल 11 तालुक मेळणं मग ते बेस्ट अचीवर म्हणून मग सिलेक्ट करणं देवानंद गावकर मेमोरियल फाउंडेशनांत तांगेल हातान जो प्राइज दिवयला ते म्हाका एक आज बी रोमांचन जावचे विषय ते आनंद देवचे विषय हा हे कोंकणी साहित्य परिषद म्हळ्यार हांगा बरी GSB लोक नाच तुम्ही सम पळयल्यार ते क्रिश्चन उलोवचे कोंकणीच बी आसा हांगेल रामू किणी माम बी आसा शिरसीच्यो आणि इवन वासुदेव शानबाग GSB धर्न शेठ धर्न दैवज्ञ ब्राह्मण धर्न वट्टू कोंकणी कोण उलयतात कोंकणी समाज ते हांतू भितर म्हाका स्पेशली त्यांनी गुर्त करणं एक सन्मान केले संदर्भ तो हे बी तुमकां थंय वयर दिसत आसा टॅलेंट्स ऑफ इंडिया कला प्रदर्शन म्हणून हे हांव जस्ट थायलंड वचून वापस आयलो स्पीच दिवन आणि म्हळ्यार थायलंडांनी ते TV न्यूज चॅनल सांगले तुमकां ते ऑलमोस्ट एक जाल्या नंतर एक जाल्ली ते ताजे नंतर टोटल गांवांत म्हाका एक स्पेशल प्रोग्राम अरेंज करणं म्हाका आनी मेगेल वर्षी अनेकल्याक सत्कार आणि सन्मान केले संदर्भ ते हे एक नवीन म्हळ्यार एक्चुअली लॉंग बॅक म्हळ्यार 7 वर्षा मागची भरपूर म्हळ्यार तुम्ही बिलीव करनाचे हे टोटल यल्लापुराचे हांवें इतिहास केल्ले शो हे आता फर्स्ट आमगेल टायमाक कसं आशिल्ले गांवांत रजेंत बेसिक शिबीर समर कॅम्प म्हण करताचे एक गांवांत एक 8-10 समर कॅम्प उरताची तातूंत भितर एक समर कॅम्पांत 5-10 20-30 अशी चेडूं उरताचे हांव एक वर्ष हांव आनी यल्लापुरांत हांव हे नाव घेऊ का संजीव होस्केरी म्हण एक म्हगेले एकदम आत्मीय मनुष्य तो आणि नागराज मदगुणी म्हण तांगेले एक सहकारान हांव समर कॅम्प केले तेन्ना टोटल यल्लापुर हिस्ट्रींत म्हाका 288 स्टुडंट म्हाका विथ फिगर विथ रेकॉर्ड मेगेला अजून असते ते सकाळी एक बॅच सांजेर एक बॅच सकाळी एक बॅच सांजेर एक बॅच 1 महिने कर्ण वॉइस आनी वचून सीधा हांव लास्ट एक 10-15 दिवस शटर्स घालन निसर्ग मनेक वचून थंय बशिलो हांव ते म्हाका एक्झॅक्टली याद आसा निसर्ग चिकित्सक ते एकदम मेगेले फेवरेट मोमेंट हे स्टुडंट भरन आसाचे आता तुमगेल्या उलयल्यार आयकून खुशी जाली अशी तुम्ही मुखार आमगेल भविष्यात येतल चेडवांक बरे ट्रेनिंग करून तांगेल बी नाव मुखार पावो तुमगेल बी नाव मुखार पावो ही सदिच्छा व्यक्त करणं आज कार्यक्रम हांगा संपयताची सर्व वीक्षकांक अनेक पंत धन्यवाद तुमकां धन्यवाद.